म्हापशेच्या नव्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची दशा जाल्या. कांयच मेंटेनन्स ना. कोयराचो कोयर, धुल्ल, वॉर्डांनी जल्ले, टॉयलेटींची दशा, ना धड लायट ना उदक. पेशंट वखद पाणी करपाक म्हूण येतात, घरा वतना दुयेंसां घेवन वचत म्हूण येतल्यांक भंय. हेल्थ मिनिस्टराच्याच मतदारसंघात मेन सरकारी हॉस्पिटलाची दशा जाल्या म्हूण म्हापशेकारांक चड तिडक. लोकांक एक्शन जाय. एमर्जन्सी पडली, सगळे कडेन फूल हा, हांगा सावन फूल हा. कोण पेशंटाक घेवन येल्यार कितें जाता? हांगा गाडी दवरपाक सुद्दां ताका मेळची ना, कित्याक पयलींच जागो हाडून दवरलेलो आहे गाडयांनी. हेंचेर तुमी टायर पळयत जाल्यार टायर बी सगळे ब्लास्ट. कितल्या वर्सां 2-3 वर्सां जातली दिसता गाडी हांगा कुसता. कमिटी आहा पळय तेन्ना हांवें सुद्दां एकदां सांगलें न्ही, विजिटींग कमिटी आहा तेंकां, तर आज ताका तो फॅन ना थंय. विजिटर आहा पळय थंय रातचे जळार सामको खाता मनशां अशें. एक फॅन ना जाल्यार तुमी पळया, पर्सनली तुमी आज चॅकअप करा. आमी खोटें सांगता जाल्यार जल्ले सगळे भोंवताले बारीक बारीक खूब सामकें न्हिदूच दिवना आमकां. आनी बिरात दिसूंक लागली कानान बी वयतीत कितें करपाचें म्हणून इश्टलारूच बसून रावले. मात अशें पडोवंक पासून ना ते जल्ल्यांक लागून. इतले जल्ले भरल्यात, तेचेर कितें उपाय करचो तेंच्यांनी. आतां आमी आमची गाडी हांगासर पार्क करून गेल्ले. परत येताले हांगासर एक 3-4 आमकां गाडयो दिसल्यो. एक तितून वॅगनार आसा, एक फॉर्डाची गाडी आसा, एक टाटा एस आसा आनी एक कसली तरी गाडी आसा आनी ती हेल्थाची बस आसा. ती आतां म्हाका दिसता हांगासर कमीच कमी वरासभर तरी धूळ खाता. ती कोणाची गाडी कितें तेचे भानगडी कितें आहा कोणाक कांय खबर ना आनी कोणाक कांय पडलेलें ना दिसता. एटलिस्ट तेंच्यांनी तरी पुलिसेक फोन मारून सांगूंक जाय की बाबा ह्यो गाडी तुमी अटॅच करा म्हणून. पूण कोणीच कांय केल्लेलें ना आनी ह्यो गाडी हांगासर धूळ खाता. तेतून कितें कांड जाल्ले आसात, कितें जाल्लें आसा भानगडी, कोणाची कितें जाल्यार बॉम्ब ब्लास्ट सुद्दां जावं शकता, बॉम्ब हाडून दवरलो, कितें जावं शकता आमी सांगूंक शकना. की आयजचें जनरेशन चडूच फुडें पावलां. हांगा तुमी पळयता आतां कितें कितें घडटा वचात थंय. सो कितें घडोवंक शकता. सो हेजेर एक कारवाय करून ह्यो गाडयो हांगासर काडून खंय स्क्रॅपाक दिवपाच्यो नाल्यार भायर व्हरून खंय दवर पडले गाडी कोणाची कित्याक गाडी दवरल्या गाडयो इतले घाण जाल्लेले ती वर्सांनी 4-5 वर्सांनी काडलेल्या भशेन. ते कोण बाबडो कितें रोग घेवन न्हिदला आसतलो कोणाक खबर. आमच्या कोण मनीस वचून न्हिदलो समज कितें जालें तर ताका ते लोकांचो रोगूय घेवन आमी घरा वयतले. अशें आमच्या प्रवीणान टॉयलेटीन गेले जाल्यार टॉयलेटीन थोडे टॉयलेटीन दारात ना, लायट ना रातची मेंटेनन्साचे कितें तरी पळोवंक जाय न्हू कोणी तरी. तेन्ना दीस म्हाका 8 दीस जाले म्हजो गोशीक आहा आनी थिंगा जल्ली बोल्ल्यान सामकी कानान वतात. ज्या बेडशीटांनी तो घालीन स्वीच सगळो. नमस्कार, हांव प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर, हांव म्हापसाचो. म्हणटकूच काल म्हाका राती एडमीट केल्लो हांव हॉस्पिटलान आनी आयज सकाळीं जेन्ना उठून गेलो वॉशरुमान पळय तेन्ना हांव थंयसर मुतपाक म्हणून गेल्लो युरीन पास करपाक. वच जाल्यार थंयसर टॉयलेटीन सगळें थंयसर घाण भरलेली. एक डस्टबिनान शीत सगळें भरून आसा, जेवण सगळें उश्टें आनी सगळें फ्लोरान सगळें उदक जालां सगळें भरलेलें आनी टॉयलेटूय वॉश करूंक नासलें कांय थंयसर. म्हणून हांव येयलो एका क्लिनराक विचारलें बाबा म्हणलें हें कोण करता कशें आपल्याक खबर ना म्हणपालो. हांवें म्हणलें ना म्हणलें खबर ना म्हणजे कोण आसता तो रायट आपूण नको म्हणपालो. हांवें ओके डॉक्टरा गेलो विचारलो डॉक्टराक. डॉक्टर म्हणलें हें म्हणलें अशें चल्लां पळय भितर म्हणलें घाण आसा कोण करतलो साफ. ती म्हणपालें म्हाका कितें ना म्हणपालें ते दुसरे आहा म्हणपालें डिपार्टमेंट ते करता. हांवें परत तांकां सांगलें साफ करपाक लोक म्हणटा सकाळचे फुडें टॉयलेटीन वयता भितर जाय तांकां. तशेंच आमी फाटल्या एका म्हयन्याक जालो एक इश्यू आमी करताले हायलायट करताले. हांगासर भायर पार्किंगान तेंची ड्रेनेज ब्लॉक जावन उदक भायर व्हांवतालें. आमी 3-4 फावटी हांगासर येवन कांयच फायदो जावंक ना. आमकां फक्त ह्यो करतलो तो करतलो PWD करतली JIDC करतली कोणीच करूंक ना. फायनली जेन्ना मिडियाक हाडून हांगासर जेन्ना हें जालें ते दिसा सेम टायम आमचे हांगासर प्रोटेस्ट चालू आसतना 5 टँकर येवन तेंच्यांनी सक करून घेवन गेला आनी आयज आतां ते सगळें क्लियर आसा. सो फक्त आमचें एकूच मागणें आसा लोकांक की तुमी दोळे धांपून रावो नाका. हें सगळें जें आहा पळय तें तुमचें आसा. तुमी साफ दवरा, तुमी साफ करून घेया. ते गव्हर्मेंटाचें काम आनी हेचें काम म्हणून उगी रावपाचें ना. आपलें काम ते आपणाचे स्वताचे आमचे पयशे लागलेले आसा, आमी करून घेवपाचें ते. हो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट GSIDCन अजून PWDक खंय हँड ओवर केल्लो ना. ताका लागून मेंटेनन्साचो प्रॉब्लेम जाता. मात हॉस्पिटलाची मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉक्टर गीता काकोडकर ह्यो गजाली कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. नॅशनल एज्युकेशन समीट शेनवारा दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरात जाता. ह्या परिशदेत 250 संस्था वांटो घेतल्यो. एज्युकेशन फॉर टुमॉरो, लर्न इन इंडिया, लर्न फॉर द वर्ल्डाच्या संकल्पनेचेर परिशद आसतली. परिशदेत शिक्षणाच्या मळार बरो वावर केल्ल्यांक एज्युकेशन एक्सलन्स अवॉर्ड दितले. परिशदेक 5 सेशन्स आसतली. ये सेकेंड नेशनल एजुकेशन समिट जो कि गोवा में आज हो रहा है, इसका आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं यहाँ पर. Around 250 colleges and universities across full country, they are participating in it, and many top delegates and dignitaries and top educationists, vice chancellors, directors, deans
of several universities and colleges throughout India and also abroad from 2-3 countries, from Nepal, from Uganda, from Nigeria, 2-3 countries abroad. They are taking part in this education summit. The basic theme of education summit is learn in India, learn for the world, and ejaculate the education system fully throughout the world. बाद हमारा एजुकेशन समिट कल सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रहा है. 2 शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में समिट, सेकेंड शिफ्ट में आपका एजुकेशनल एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी होगी. इवनिंग के टाइम पे 6:30 बजे से जो हमारा शुरू होगा एजुकेशनल अवार्ड सेरेमनी. इसमें 30 कॉलेजेस जो हमने सेलेक्ट किए हैं अपने डिफरेंट फोरम से, डिफरेंट हमारे जजेस ने जो लास्ट रिव्यूज़ से सेलेक्ट हुए हैं, 30 कॉलेजेस और कुछ इंडिविजुअल्स को भी हम इसमें सम्मानित करेंगे. गवर्नर गोवा सम्मानित करेंगी. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.